दोडामार्गाच्या तिळारी वाठारांतल्यान आयिल्लो ओमकार हत्ती फाटले 5 दीस जाले पेडण्या वाठारांत धुमाकूळ घालता। ह्या हत्तीक गोंयांतल्यान दोडामार्गात धांवडोवन घालपाचे यत्न सुरू आसात, मात राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या आटपात तो हत्ती येना। कडशी मोपा तशेंच चडशा बागायतींचे लुकसाण करून हो हत्ती बेरेस्तारच्यान तामोशा वाठारांत थाट मांडून आसा। 2 दीस जाले ह्या हत्तीन तामोशेच्या लोकांच्या शेतांचे तशेंच बागायतींचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण केला। राना खात्याचे अधिकारी ताका धांवडावपाचो यत्न करतात। हत्ती असोच तामोशे वाठारांत थाट मांडून रावलो जाल्यार आमी करपाचें कितें? शेतांनी कशें वचपाचें असो प्रश्न थळाव्यांनी केला। देखून सरकारान हाचेर कितें तरी उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आयज हो हत्ती येयला आणि हत्तीन माझ्या बागायतात नासधूस केला। हांव रस्त्यार रावला, रस्त्यार हांव पळयता, म्हाका सारकें दिसता माझे केळी उडयला, पोपी उडयला, तशेंच लोकांची शेती त्यांनी नासधूस करून उडयला। रवी गवंडी तसोच पांडुरंग आसोलकर हेची त्यांनी शेती नासधूस करून उडयला। तशेंच सगळ्या गांवांत त्यांनी धुमाकूळ घातला। हेचे गव्हर्मेंटान कितें ना कितें उपाय करपाचे। आयज जो गव्हर्मेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट हे वावरतात, आमकां खबर आहा, दिसान दीस बावडे रात दीस ते वावरतात, प्रयत्न करतात, पण तो तांकां आयकना। गव्हर्मेंटान कितें ना कितें हेच्या सोल्युशन काडपाचें अशी माझी गव्हर्मेंटा कडेन नम्र विनंती आसा। आणि आयज जो म्हाजो जो नासधूस केला तसो रवी गवंडी तशेंच आमचे सामन ह्या गांवचे तेचे नासधूस करून उडयला। पांडुरंग आसोलकर हेच्या शेतीत तेंचे नासधूस करून उडयला। दिलीप सामंत हेचे ट्रॅक्टर आसलो तो ट्रॅक्टर त्यांनी परतून उडयला। आयज तो पळय हो येवन असो जर नासधूस करपाक लागला तर आमी कितें पिकोवपाचें, कितें खावपाचें आणि आमी कितें करपाचें? हे गव्हर्मेंटान मातशें हेच्यार कितें तरी सोल्युशन काडपाचें आणि आमकां हेचेर कितें तरी उत्तर दिवपाचें। ह्या हत्तीक जसो महाराष्ट्रासून येयला, दोंगार पासून असो किंवा दोडामार्गाचे असो, खंय असो तो थंयच्यान ताका धांवडपाचो अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक मागणी करता। कितें ना कितें हेच्या प्रयत्न करपाचो आणि ह्या गांवांतसून गोंयांतसून महाराष्ट्रात धाडपाचो। गोमंतक टीव्ही खातीर तामोशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार।